बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 7 5वी ओळ. Psalm 147 verse 5. आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार ताचे जानवायक मीत मेर नाम. वैभगाचनो प्रत्येक पोटी आयचे ह्या नव्या दिसा आमी सर्वां संगाता मेळ्ळ्या. आमच्या देवा समोर तो व्हरतो आनी सर पदवेदार आनी आमकांय ताच्या परिचय ताका आराधन करच्या, स्तुती करच्या, ताचे समय वेळ करसूनच्या तो वर्ती करता. तर ताका आराधन करया, नमान करया, गावया आमी भजन O10 पेज 192 सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवार असणारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवार असणारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. आमच्या समयात वर्त्या देवा सर पदवेदारा नामान आराधन आणि महिमा आमच्या सडवंदरा ख्रिस्ताक आम्ही आराधन करया, मान करया. Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu sorvondara, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu sorvondara, 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 sorvondara सदा वंदन तुका, sorvondara, sorvondara, sorvondara सदा वंदन तुका. पवित्र आत्म्या मजदराक पाराकलिदाक आमचे सवय सदां काळाच्या आमकां मजत दिवन आमकां चलोवन व्हरच्या, आमकां मागणें करूंक, आराधन करूंक, स्तुती करूंक आमकां फावो करच्या, आमचे थंय वावुरच्या त्या समयार ताका आमी आराधन करया, मान करया, नमान करया आनी म्हणया पवित्र पाराकलिदा वंदन तुका. पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता भुजवंदरा, पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता भुजवंदरा, 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 भुजवंदरा सदा वंदन तुका, भुजवंदरा, भुजवंदरा, भुजवंदरा सदा वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर पदवेदरा हालेलुया आमचे समय आणि सर्वोंदरा आमच्या मसदरा देवा पराक्लिता मसदरा आमच्या सवे सदा काळाच्या वस्ती करच्या सर मानवला पावसल्या हालेलुया आराधना स्तुती आणि वंदन तुका हालेलुया 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 कीर्तन 147 सर पदवीदार देवाक स्तुती गीत म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा आमी फकत 3 वळी काडया आनी ह्यो 3 वळी आमचे करया आनी आमच्या देवाक वरथ्या देवाक आमी स्तुती करया म्हजे प्राण म्हणा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक कीर्तना गावची कितलें बोरें ताची स्तुती करची कितलें सोबीत सर्वेस्पोर जेरुसलेम नव्यान बांदता इस्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता फफसल्लीं काळजां तो बोरी करता आणि तांचे घाई तो बांदता एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया हेंच आमचे आज स्तुती गीत जावं सगळ्या मनान काळजान देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक ताका कीर्तनां गावची कितलें बोरें ताची स्तुती करची कितलें सोबीत तो आमकां नव्यान रचन करता आमचे थंय कितें आसा ताच्या राजाचें न्ही आसलें सगळें तो काडटा आमची पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी आमचे घाई तो बांदता आमची पातकां तो बक्षिता आमकां नव्यान समेज सांग आमकां ताच्या कृपेन ताच्या बेसांवांनी भरता कित्याक आमी ताची बरजा तो आमचो देव सर पदवेदार बोव व्हरतो ताच्या नासाद म्हणलें कितेंच ना तर त्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गव्या गीत थाळयो पेटून देवाक H71 page 109 थाळयो पेटून संतोषन आमी गावया H71 तो आमचो देव आमी ताची परसां तो आमचे थंय आसा सगळें तो करता तें जावं स्तुती तें जावं महिमा ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी दलोन गायता व्हड उल्हासान ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी दलोन गायता Hallelujah, 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 Hallelujah. निरंतरी आम्ही त्याची परसा ताका मोगाची ताका स्तुती करतना तो आमकां सर आनी सर ताच्या कृपे बेसांवांनी तो भरता समयात नाही संतोष पावया उल्हासूया तुका गितां गावया तुजें नांव वाखाणया ताका महिमा दिवया तुजी परजा आमी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची तुजी परजा आमी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वळती अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वळती वोडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली वोडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या वारांतली तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावून दी
पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून नासून आनी दलोन गायता पडवल्लासान ताळयो बिडून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून नासून आनी दलोन गायता पडवल्लासान हालेलुया 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 निरंतरी तळे बिडून सगळ्यांच्या एक उपकारनिया अजेरी एक सता आम्ही परगड्या उत्सार्या कित्याक आमी कितले आमी उत्सारता कितले आमी परगडता तितले ताचेर आमी विश्वास दवरता ताची स्तुती करता तितले ताच्या मोगान ताच्या कृपेन ताच्या बेसांवांनी दवरता आमकां नव्यान रक्षण करता आमचे ते नवे बोळ नवी कृपा सकट दवरता तेच तुमी आनंद करी ताचे संतोष पावन आमी अर्गां देवया स्तुती करया भक्तीन तुजे हुजीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता भक्तीन तुजे हुजीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता विस्मिता ती तुजी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुजी गायता विस्मिता ती तुजी नियाळ दिसांनी राती स्तुती स्तुती तुझी गायता मोगान तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णून अर्ज आमची गावून दी मोगान तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णून अर्ज आमची गावून दी देवीक तुझो प्रकाश सर्गीत आम सर्वांचेर सदांच फाम कोण दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नासून आनी दलोन गायता पडवल्लासान ताळयो बिडोन ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे ताळे आमचे मेळो हासून नासून आनी दलोन गायता गायता वडवल्लासा Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति देवा स्तुति तुझी पडसा ज्या मोगान आमकां भरलेल्या तुझ्या कृपेन आमकां नडयलेल्या तुझे विस्मिता सरी आमी अनुकार्या आज तुका दिता मान करता स्तुती करता We praise your wonderful name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bless your name. We bless your name. तुका महिमा तुका स्तुति तुका वंदन. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Praise you, Lord. Praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oy magal bhavani bhaini, amso devo kitlo boro. आईच्या पहिल्या वचपांत आमकां वाचूंक मेळटा रोमाकारांचें पत्र वचोर 9:25 सुमेस्ता वयर रास करतल्या देवाक जावं होगळाप सदां काळ आमचें थंय वावुरसो आमचें थंय रास करचो ताची पदवी आनी ताची महिमा परगट करचो आमचो देव तो जावन आसा देखून आमी स्तुती करतना कितें म्हणटा आज कितल्या अपुरबायेन आमी गायलें आनी आमी गायजे उसारजे कितलें तूं उसारता ही सतां
तितले त्या सतां तुजे थंय रुथा जातात आमी तुजी परजा सुम्या इस्रायला बरी तुका मोगाची आमी अस्कस जाल्यार तुजे संगी बळवंत आनी वर्ती कित्याक तो सुमी आमकां बळवंत करता वर्ती करता आनी व्हडा मोगान तुवें राखलाय सुम्या विघ्नां अनवरांतली तुजे महिमे गितां आमची काळजां मना सदांच गावोन दी आनी दुसऱ्या चरणान आमी म्हळें भक्तीन तुजे हुजिराज आमी हजार जावन तुका आमी मान करता तुजी विस्मिता नियाळ दीस आनी राती आमी गायता मोगाळ बाबा आनी बरी कितल्या प्रभुची उतरां सगळीं किर्तनांत आसात आनी समया मुखार येवन आमी ताका अर्गां दितना ताची उडवीक चडना पूण तो आमकां तशा कृपेन भरतानी हे सगळें ताणें केलां आमचे थंय आस पर्यंत ह्या घडये पर्यंत विश्वासी जाला देखून आमी अर्गां दितना मेमरी स्टोन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट उडासा काडचें की तें देवान आमचें थंय केलां तें तो अजून करता आनी मुखार आमच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत तो करता कित्याक आमचो देव विश्वासी मोगाळ बाबा आनी भयणी आनी आज आमी नियाळसो एक सांत पळयात ताचें जिवीत एक ल्हानशी मोठवी नदर आमी ताच्या जिविताचेर घालया सान मार्टीन दे पोरेस म्हणून तो जल्मल्लो पेरू देशाच्या लिमा शहरांत जावन आसा पूण जल्मांतल्या उपरांतच तो जल्मल्ल्या घडयेस उपरांत ताच्या आवयक सांडून ताचो बापूय ताकाय सांडून गेल्लो तो अनाथ जाल्लो पूण जाल्यारय तो अनाथा बरी जियोंक ना भोव दुर्बळकायेन तो वाडलो आनी थंय दुबळ्या आनी कश्टांतल्यान पासून ताचे थंय गूंड मोग उपसलो खंय पळया आयच्या किर्तनांत आमी वाचलें पापसल्लीं काळजां देव बरीं करता आमचे घाय तो बांदता आनी सान मार्टीन दे पोरेसा थंय देवान तशेंच केलें आनी 15 वर्सांचेर मार्टीन डॉमिनिकन मेळाचो सांदो जालो खंय ताचे थंय माया मोग विधेयपण खलतेपण इतलें आशिल्लें की 9 वर्सां उपरांत मेळाचे प्राद ताका मेळाचो एक लायक भाव जावं उत्ताय करतात आनी आत्मीक वासाप वासच्यान मागण्यान प्राचिताच्या करण्यांनी जायत्यो राती तो पशार करता देवान ताका अजापांनी दिल्ले जायते उपकार तो हेरांक सांगिना तरी बेगीनच ताका एक दूत म्हणून सगळीं वळखतात ताणें पिडेस्तांक आपोळण ताच्या मागण्यान आनी कुर्साच्या गुर्तान जायते पिडेस्त गूण जातात खंय आनी प्रावादपणाचें आनी अदृश्य जावचें देणें ताका देवान दिल्लें आनी पयसतावनच मनशाचीं काळजां वासूंक आनी उक्त्यान उसारिनांतले अत्रेक जाणा जावंक तो सकतालो आनी लिमा सोडून तो खंय दुसरे कडेन वचोंक ना जाल्यारय मॅक्सिको आर्जियेट्स फ्रांस फिलिपायन चीना जपानान जायत्या पिडेंत आनी कश्टांत आशिल्ल्यांची सेवा केल्ली नीज गडितांय आसात खंय थोडे फावटी मार्टीन ध्यानांत आसतना तो आंजां सवें आशिल्लो वा उजवाडाच्या पडजळान भरिल्लो सयत ताच्या कवेताच्या प्रादींक पळोवंक देवान फावो केल्लें खंय आनी विशेष ताची सकत विशेष कृपा आनी विशेष ताचो भावार्थ सुम्या थंय मोगाळ भावा आनी भयणी आनी देवान ताका वर्थो केलो आमचो देव कितलो बरो आमच्या सुमेस्तांक तो आदार दिता देखून आयच्या पयल्या वाचपांत ते उल्लेख आमी केलो तो सुमेस्तान थंय राजवट चलयता तुजें थंय म्हजें थंय केदळा आमी ताचेर पातयता केदळा आमी ताचेर विश्वास उरता केदळा आमी ताची स्तुती करता नाजाल्यार आमी अशेंच उरता बांदून गेल्ले बरीत न्हय गे सबार बुडी आमकां जायना कित्याक आमचें चिंतापच तशें जालां जायना म्हणून जाता देवाक आमी एक अवकाश दिलो जाल्यार देवाक आमी आमकांच समर्पण केलें जाल्यार देवाचेर आमची दिश्ट आमी गेली जाल्यार देवाक आमी कशीं आसा तशें देखून देवाचें उतर म्हणटा आमकां पवित्र सभा शिकयता ग्रेस वर्क्स ऑर ऑपरेट्स ऑन नेचर तुज्या स्वभावाचेर तो कसलोय स्वभाव तुजो जावं कसलंय तुजें पास्ट जावं कसलीय तुवें वाडोवन आयिल्ली रीत जावं आज तुजी कसलीय परिस्थिती जावं देव बदलूंक शकता तुका आवडटें करूंक आनी तुका तुजें तें तो वावुरचो देव तुका बरें करूंक तुजीं काळजां मनां तीं उल्हास भरीत करूंक तुजी खंत पिडा आनी सकड काडूंक तो शकता तर ताका आमी अवकाश दिवचे ताका आमी ताचेर आमी विश्वास दवरचे ताचेर आमी दिश्ट घालचे तर मोगाळ बाबा आनी भयणी एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया सान मार्टीन दे पोरेस
विशेष देण्यानी देवान ताका भरलें कृपेन देव आमकांय भरतलो कित्याक आमी ताची भुरगीं तो आमचो देव आमी ताका उलो मारया तुजें बाळ सुम्या हांव तुजें बाळ सुम्याचेर दिश्ट घाल आमकां समर्पण कर चितेसांव आमची मागणी आसा सगळीं भेटोवन आमी भावार्थान बरवशान आनी मोगान मागया तुजें बाळ हांव जेसू वा बापा तुजें बाळ L13 page 162. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या वय सोमी म्हणटा ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी चल्ले करीत सर्गींच्या रासांत तुमी रेगाना इलेन ती बाळशी ती भुरगीं तांच्या वडिलांचेर होंदोवन रावची आज आमी देवाची भुरगीं आमच्या देवाचेर पातयेवन होंदोवन आमी आसा ते सुम्याक उलो मारया सुम्याची कृपा मागया सुम्याक सांगया म्हाका बरें कर गुण कर सुम्या तूंच वाड दाखय तूं सतवाड जिवीत तूं सुजावन आसाय सुम्या सगळें तूं करूंक शकताय ब्लेस वाड दाखय तूं वाड दाखय सुम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वय सोम्या वाट दाखय वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वयस बाळसन आमकां आज परवसो सांडलेले बरी आमकां भोगता आमकां वाटच कळना कोण आमकां आदार दिता कोण आमकां सुडका दिता म्हणून निराश कंगल आमी जाल्यार हांव सांगलो ह्या संवसाराच्या देवसराच्या पिडेश्रेच्या कंदी बेसरायच्या त्या गुलामपणान देवसराच्या फुटींक आमी सांबडोवन आसांव जावंक पुरो सुम्याचेर दिश्ट घालया सुम्यान आमचे खातीर सैत वेलां करसार सुम्यान आमकां ताच्या मोरणान ताच्या जिवनपणान त्या पाशवा पास्काच्या गुठा वरवीं सोडयलां ही सोडवणीची कृपा आमकां जोड दिल्या देखून ताचेर दिश्ट घाल आमी मागया तो आमकां मेळोवंक येता तो आमकां आपडटा गौलमाचेर एकल्यांचेर ताची दया ताची कृपा तो वता आज आमची कुटुंबां मोगाच्या कोणा खातीर आमी मागोवंक फावो सगळ्यां सुडास करया सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया पॅलेस्तीन आनी इस्रायल मध्ये आसचें झूज आमचो समी शांतीचो कुंवर प्रिन्स ऑफ पीस एंड शांती स्थापन जाव म्हणून रशिया युक्रेनामध्ये मनी प्राण कश्टांच्या लोकांक आनी त्या गांवांत ही शांती आमच्या देशांत आमच्या कुटुंबांनी संबंधांनी दयेची कृपा बक्षणाची माया मोगाची शांतीची सुम्यान समका दिवची आमी मागया वाट राख आमकां सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या सांगया सुम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सुम्या सुम्या
हर एक दिस हर एक घडी तू मुझे संगी राहो राख माका तू राख माका सुमिया हर एक दिस हर एक दिस हर एक घडी तू मुझे संगी राहो राख माका तू राख माका सुमिया तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुमिया तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुमिया ओय सुमिया आमचे ते सवा मागणी आमी बडी तसना मागे आमी वीत सवा खातीर जल्म दिवस आचरण करची मिलान अंद्रादे ताकोडे मोजेस लोबो पुणे रुफस ट्रेवर कार्डोजा लंडन UK क्लोडिल्डा अल्मेडा मुल्की शर्ली मानिपाल second birthday of Faith Kerenza Gomes Bantakal Lloyd Lawrence D'Souza UK तशेंच 60th birthday Hilda Dias Kulshekar हांचे सगळे जल्म दिवस आचरण करतले आमकां आमी मागता आनी विविध उपकारां खातीर अर्गां दिवंक विसारल्यान Martina Manager Shirva successful surgery by Lucy Day Satane supportive life partner by Pooja Nevis Naigaon बरी भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर Benny Sequeira healthy and strong boy Revlon तशेंच Colin Maria Rebello UAE आमकांय मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना विविध गरजां खातीर आमी मागता बऱ्या भलायके खातीर क्लाउडी डिसूजा मुल्की बऱ्या भलायकी आनी शांती खातीर अनविना रोच मँगलोर तशेंच प्रत्येक ते साम बरें काम मेळचे खातीर एडवर्ड क्रास्टो साकिनाका हाचे सुवें आमी आज सावन सुरू जावची दैवीक लोरितीर मंदिरान खाजारी जोड्यांच्या रितीरे खातीर आमी मागया 3 दिसांची मुखल्या रितीरे खातीर प्रत्येक तरान हिलिंग डिलिव्हरन्स नोव्हेंबर 27 to 30 4 दिसांची विशेष पंगड हांगासर येवचो आसा हेर रितीऱ्यो मुंबईंत आनी हेर जाग्यार राष्ट्रीय रितीऱ्यां खातीर हर एक त्या सवां खातीर आमी मागया एक घडी भर आमचे दोनी हात आमी उबारया ह्या सोड त्या सवां खातीर स्तुती करून आमी मागया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड सुमिया आमकां तूं आशिर्वादीत करडी आमच्या सवां मागणी सुमिया ह्या तूं आमचे दय आसाय वावरताय सुमिया वय तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर रक्तान आमकां धुवन नितळ कर सर वायट विज्ञानांतली पिडेशनांतली निवारण सुमिया सर आनी सर तुजो मोग सुमिया आमी भोगूंक अनभोग महिमा परगड करूंक आमकां फावो कर हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू लॉर्ड हालेलुया तशेंच हांगासर सबार मेसां ते सवां आयिल्लीं आसात सुमार 100 आसात कालच्या दिसा आमी डिस्प्ले केल्लीं आयच्या दिसा सगळीं आगडी आमी स्क्रिनार डिस्प्ले करता मेस्त त्या सवा मेसां खातीर हर एक ह्या जागेक एक मेसा खातीर मेस भेटयतलो पूण आज आमी ती डिस्प्ले करता ह्या वेळार त्या सवां खातीर आमी थोडो वेळ आमी मागया I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Every day, every hour, I can feel your healing power. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. आमी स्मेस त्या सवां खातीर मागून आसा प्रत्येक तरांनी ह्या म्हयन्यांत सरलेल्या खातीर मेस्त बावटन सोडा आमी करता चकडांक समी Orto to serpedveda, smeistai vaurso. Tomeistang rasullo posullo surillo. Sanchivit gambelomna mi magia. Hold my hand, Lord Jesus, hold my hand. Hold my hand, Lord Jesus, hold my hand. Every day, every hour, I can feel your healing power. Hold my hand, Lord Jesus, hold my hand. Vaysuya, haddar namka savay. Tujhe sarchi ami pavasara. Yes, Lord, lead me on. Lead us on as we pray. तुम्हें संगतर में मागता आमची मागणी स्वीकार कर आमकां आशीर्वादीत कर मोगान वर्स
ससान जिवितमच्या सगळ्या स्मेस बावटण्यान तुला बय. Lead me on, Lord Jesus, lead me on. Lead me on, Lead me on, Lord Jesus, lead me on. lead me on. Every day, every hour, I can feel your healing power. Lead me on, Lord Jesus, lead me on. I'm your child. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Yes, Lord, I'm your child. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. संगदावे बन्या ससनस विषय दिदन काय स्म्या निरंतर प्रकाश संचर पकोंदी समाधान ते विषय घेऊन दीत. आमेन. समयाचे बेस्ट सॉन्ग घेऊन आमकां तयार करूया. मिसाची गीतां देविकाना बुकांतली पहिलें प्रवेश गीत आमी घेवया. गीत नंबर ये 18 526 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेस पोराता काना वाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव तासो परगट्या देवानी रायतो बोळवंत व्हरतो रसनार सर्गा संसारासो महिमानी स्तुती वियोलविण्या चेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस पोराता कनावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव तासो परगट्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन आयची देवस्तुती आमकां देवाक दिन वाचून देवाची महिमा वाखणून सदां नीत आमची जिणी भावार्थान जियोंक सुमी आमकां जापोवणें दिता. विशेष रितीन आमी आमच्या जिवितांत सर्व रितींनी अभ्यास करच्यो वा जिवितांत जियोवच्यो सगळ्यो आत्मीक संगती आमकां आमचें जिवीत बरेपणाच्या वाटेन सोमकोवंक अवकाश दिवच्यो जावन आसात. हर एक रितीन आमचें उणेंपण अस्कतकाय सांडून आमची जिणी सोमयाक मानता तसली जावन जियोवंक अवकाश कर दितात. ते दिशेन आज आमी जें कितें आमच्या जिवितांत भावार्थाच्या आचरणाक सोमयान आमकां दाखोवन दिलां तें अर्थाबरीत रितीन म्हज्या जिविताच्या साल्वसावा खातीर म्हणलें समजून घेवन ही म्हजी जिणी जियोवंकची गरज आसा म्हणलें दाखोवन दितात. देखून ही मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आयच्या दिसा भगवंत मार्टीन दे पोरेस मोठू आशी हाचें स्मरण आमी करता. विशेष रितीन आपली जिणी सोमया खातीर समर्पिल्लो हो व्यक्ती आपल्या जिवितांतली दुबळेकाय आपल्या जिवितांतले कश्ट संकश्ट कितेंच लेखाक धरिनासतना सोमया खातीर हांवें वावरी जय सोमया खातीर म्हजी जिणी समर्पी जय म्हणल्या इराद्यान ताची जिणी तो जियेलो. देखून आज हाचे
प्रेरण आमी घेवन सदांच आमची जिणी आमच्या अस्कतकायेक सांपडून आमी जियेतना जाल्यार सोमया थंय फाटीं येवचें, सोमयाक वेंगून रावचें आनी सोमया थंय एकवटची जिणे जियोवचें प्रयत्न आमी करूंक देवाचो आदार मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. देवा भगवान मार्टिनाक तुवें खालतेपणाच्या मार्गान चलोवन सर्गींचे महिमेक उबारलोय. ताची परजळीत देख घेवन त्याच मार्गान चलोवंक आनी सर्गार ताच्या सांगाता करी वडवीक जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां, तें खरें म्हणून हांव रुजवात दितां. म्हाका आसा एक व्हड कंत आनी म्हजें काळीज तमानांतलेल्या दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसल्ल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो सिराप पडलोलो आनी क्रिस्तांवांतून वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळीं धर्म पुर्वजांची संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो. सोमेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं ओगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा, सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा, सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवटाचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंच गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडावंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा. उद्गार.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा स्वामी, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक साबता दिसा जेजू फरिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत करन आसले आनी नाल्कुतीसो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तवळ जेजून शास्त्रा लागीं आनी फरिसेवा लागीं सवाल केले, साबता दिसा पिडा गूण करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध? पूण ते वगेस रावले. तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करन धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबता दिसा बांयत पडत जाल्यार शेनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो प्रभात आमचो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमकां कोणेय चूक केल्यार ताची चूक दाखोवन दिवंक सुलाभ, कित्याक आमची मोत जायते फावटी ती चूक दाखोवन दिवच्यान केंद्रीत जावन आसता. जर तर ताचें बरेंपण आमी वाखाणूंक जाल्यार जायते फावटी आमी फाटी मुखार पळयता. असल्याच चिंतनाण्याचें वांजेलाचें वाचप पळयलें जाल्यार मनशापणाक आनी मनशा जिवाक आद्यता दिवंक फारिजेव सुकोन पडटात. रुली रेगऱ्या प्रकार तांच्या गरजेक आनी तांच्या वैयक्तीक बरेपणा खातीर साबता दिसा कितेंय करूंक ते तयार आशिल्ले, पूण हेरांच्या जिवितांत तें बरेपण जाय म्हूण आशेवन जेजून तें बरेपण करता आसतना ताची चूक दाखोवन दिवंक ते फाटीं सरनात. असल्या परिस्थितीन आमी आमची जिणी जियेतना सबार फावटी मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी हेरांची चूक दाखोवन दिता खरें, पूण म्हज्या जिवितांत त्या द्वारी वायट प्रभावी पडटा. कित्याक म्हजें जिवीत बरेपणाच्या वाटेन सोमकोवचें जाल्यार आनी एकल्याक तें बरेपण आसा करूंक अवकाश करून दिवची घडितां जायतीं आमी रुथा करियेत. आनी एकल्याक बरें करून समजोवन ताची चूक वळखून घेवंक ताच्या जिवितांत ती वायट जिविताची चाल आसली सारकी करूंक ती समजणी हांवें दिवंक जाता जाल्यार खंडीत जावन हांवें ती दिवन तें बरेंपण आसा करचें जिवीत ताकाय जियोंक अवकाश करून दियेत. आनी त्या खातीर सा पावल रोमाकारांक बरोवन स्पश्ट करता, ताच्याच भावा फारिजेवा मारिफात जिवितांत भोगुल्लें दूख तो विवर्सिता, पूण तो तांकां खेंडिना, तांचे विरोध उलयना बगार एक दूख म्हज्या काळजांत आसा म्हणलें उसारता. आनी त्या खातीर तांकां ती समजून दिवंक तो आशेता, सांगून तुमी विंचलेली परजा इस्रायल परजे लागीं करार केल्लो तो देवान आनी सर्व रितीन तें मोगाचें जिवीत देवाक मानतात असलें जिवीत जियोंक तुमकां आपयलेलें देखून तें दूख म्हज्या जिवितांत जेन्ना तुमी ती मानतात असली जिणी जियेनात त्या दाळा तें अनुभव करता म्हणलें तो उसारता. त्या खातीर हर एकल्याक आमकां आज देव ह्या देवस्तुते मारिफात आमची जिणी देवाक मानतात असली जावन जियोवच्यान
हर एक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी एकल्या विशयांत केंडून न्हय बगार ताका जर तर म्हज्या जिविता मुखांत समजोणी दिवंक साध्य जाता ते खंडीत जावन हांवें दिवन ताच्या फाटल्यान उलयनासतना बगार ताच्याय जिवितान म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक अवकाश संतोश अनुभव करूंक दिल्ले अवकाश हर एक आसात म्हणलें वळखून घेवन म्हज्या जिवितांत सोम्यान म्हजें उणेंपण सांडून हर एक रितीन ताचे काकोळट अनुभव करूंक अवकाश दिल्यात म्हणलें वळखून आनी एकल्याच्या जिवितांत ती हांवें बेसांव जावन वचूंक जाय तेंच भाग्यवंत मार्टीन दे पोरेसान केलें आपल्या जिवितांत दुबळीकाय हेर सबार संकश्ट अडचण्यो आसल्यारी आपणाच्या जिवितांत ती दंडवणी करून सर्व रितीनी ते सॅक्रिफीस करून त्यो सगळ्यो संगती सोमयाक समर्पण दिवन हेरांक तो बेसांव जावंक पावलो तशेंच मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत उणेंपण आसा अस्कतकाय आसा सबार फावटी आमी पडटा पूण सोमयान आमकां जायते अवकाश दिल्यात फाटीं येवंक ते मनशा जिवाक फावो तें मोल दिवन आमी सदांनीत ती जिणी अर्थाबरीत करूंक भावार्थाची करूंक देवाक मानता तसली जावन जियोंक त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया आमेन. गीत संको D19 पान संको 45 पेज नंबर 45. सर्वस बापा हा नायल्या काणीक जावन तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रोखण दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पुस्तकाच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून घेव. महिमे वोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा पूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय पूण सगळीं तुका जय जय. बापाक रोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडबोंदार आमची सोडबोंद कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत दूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां आशिर्वाद. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुझ्या म्हाका फावना म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E4 509 9:9 पेज नंबर 49. काळजां रावो कायल्या मोगा जेजू मोज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवे मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे तेंची येता जेजू तुजो हांव मोग करता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवानपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सरकार संपूर्णायन आमकां मेळ्ळा अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर G2 560 आनी 8 पेज नंबर 68. जेनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. जेनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. सोमियाक स्तुती जावं वर्तें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गाय. सोमियाक स्तुती जावं वर्तें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गाय. जेनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. जेनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.